आता आमगेली भास म्हळ्यार एक सेशन डॉक्टर बी देवदास पै हांणी काण घेतांची तांकां सभेर आपयता आसा. आमगेली भास कांय आमकां दूरची न्ही. आतां तुमी तावळच्या एक सेशनांत एक भास आयकली. आमगेली भास आनी ती भास कसले व्यत्यास दिसले तुमकां? अर्थ जायन कोणाला अर्थ जायनी? थंय दोन नमने आशिल्ले. करेक्ट. हांव एक व्हड डेफिनेशन तुमकां आतां अर्थ जाल्ला म्हणून लेखता. म्हळ्यार हाका आमी उपभास म्हणटा कन्नडांत, कोंकणींत बोली म्हणटा. बोली डायलेक्ट. तुमी इंग्लीश लिटरेचर बॅकग्रावंड आसल्यार डायलेक्ट म्हणटा. हे डायलेक्ट भारी कॉमन भाशेंत. ताका इंटेलिजिबिलिटी म्हणचे ते रेशियो पुरो आसा, इतले इतले पर्संटेज अर्थ जाता. असले बोली कोंकणींत मस्त आसा. आतां बोली म्हणटना दोन नमन आसा. एक गांवां दाखोवन गांवां वतना बदलून ताका प्रादेशीक बोली म्हणचे, रिजिओलॅक्ट म्हणटा. ते खंयचेय भाशेंत कॉमन. कन्नडांत तुमी गुलबर्गाचे 4 सेंटेन्स जाल्यार सांगल्यार तुमकां 1 सेंटेन्स अर्थ जायना. आयकला तुमी गुलबर्गाक जाल्यार एक कन्नडाक लाभ कसो म्हळ्यार कन्नडांत पाठपुस्तकाची भास गुलबर्गांत आनी मंगळूरा एकच. तें मैसूर रायान इतके प्रयत्न पूर्वक केला. तसलो प्रयत्न कोंकणींत जाल्लो ना. आतां जाता आसा कॉलेज आनी स्कुलांत युनिवर्सिटींत शिकल्यार एक युनिफॉर्म लँग्वेज येता. ते एकाडेमीक स्टडी चडून न्यूज पेपराचेर तशी आसता. न्यूज पेपर ताका आमी स्टँडर्ड लँग्वेज म्हणटा. स्टँडर्ड लँग्वेज म्हळ्यार सगळ्यांकय कॉमन आसचें. तसले कोंकणींत स्टँडर्ड लँग्वेज आसुवें म्हणून तुमगेलो प्रश्न आसा जाल्यार त्या स्टँडर्ड लँग्वेजाला आमी पावनीचे न्ही. इतलें म्हळ्यार आमगे तें शिक्षण आनी काही समज इम्प्लिमेंट जायना. थोडे थोडे जाल्ला इतलेच. आतां आमची गेले भास आनी एक विशय हे डायलेक्ट म्हळ्यार ते इंडिपेंडंट भास. आमगेले मट्टाक आमची गेले एक भास उपभास न्ही. आमगेले मट्टाक भायर सगळे कोंकणी घेतना ते कोंकणीचे उपभास म्हणून घेता. आतां आमी भास म्हळ्यार कसले चेडूण कसले अर्थ आसा तुमकां? आतां एक तुका भास ना गो म्हळ्यार कोपे न्हू तिका. कसो ते अर्थ कित्याक तशें जाता? एके भाशेचे अर्थ कसो जालो? सुण्याक लायक भास आसा म्हणटा. बालान लयल्यार तुमकां पळोवन न्हय हें कसलें हें पुराय. आतां आमी आतां मनांत आसची भास आतां उलोवची विशय आनी हें हांव सांगिल्ल्याचे अर्थ एक कसो म्हळ्यार एक शब्दाक अर्थाची व्याप्ती आसा. ताका आमी सिमॅन्टीक रेंज म्हणटा इंग्लिशान. सिमॅन्टीक रेंज. सिमॅन्टीक रेंजांत एनोटेड मिनींग कॅनोटेड मिनींग तुमी इंग्लीश खंयच्या आनी सिमॅन्टीक रेंज म्हूण 3 वेरायटींत आसा. आतां भास म्हळ्यार भारी व्हड परिकल्पना. भास म्हळ्यार बुद्धी हे थंय पावता. त्या खातीर तो भास ना म्हळ्यार तुका बुद्धी ना म्हणून तुमगेले वयर जाता. अशी कोंकणी विशयांत आमी कसले आज पळोव येता म्हळ्यार आमकां एक सान डिक्शनरी आसा. तुमकां तस की ना की पळयला की ना की तुमी पळया. इंग्लीश टू कोंकणी, कोंकणी टू इंग्लीश कोणें पळयला ही डिक्शनरी सोडवान? ना. हे त्या म्हळ्यार आमकां कन्नड गोत्तास, इंग्लीश गोत्तास, हिंदी गोत्तास, संस्कृत गोत्तास. कित्याक आमी शिकता. कोंकणी आमकां कांय गोत्ता.
तावळे एक साहित्यल नांव निमगेलें आमकां गोतना म्हळ्यार आमी ते आमगेले हिस्ट्री तशी आसा आनी इम्प्रूव जावचें पुरो आतां येद दवरताय आसतना आमगेले एकाडेमीक भास जाय न्ही घरांतली भास चल्ल्या घरांतली भास चल्ल्या कसो येता बारी रिस्क विंगड भाशे शब्द येवन रिक्त आसता आनी तो विंगड भाशे शब्द म्हणून म्हाका आमकां गोतना विंगड भाशे शब्द आमी उलयता आसा म्हणून आमकां गोत आसना तशें जाल्यार हें कम्युनिकेशन लेवल भास आसता आतां हांव निमगो तुमगेला भाशेंत एक भाशेक शिक्का घालल्यार कितले नमुन्याचें कौशल्य आसता बेसीक आं खंयची पुराय आं आं रायटींग खंयची पुराय लिजनींग फस्ट आयकुचें तुमी पळय सान चेडूं पळय कशें करता आवसून उलयतना अशी करता म्हळ्यार तें लिजनींग स्किल गर्भादाकून आसा म्हणून कळ्ळां म्हळ्यार कितले वेळा आवसून उलयतना पयर एक बारी व्हायरल जालेलें पळयलें एक आवसू चेरडाक संगीत सांगता एक पर्टिक्युलर राग उत्तरादीचे तेदान ते चेडू अशी राबयलें न्ही अशी अशी हातपाय हलयतना हातपाय राबयले ते रब्बन पर्टिक्युलर तिणें ते सरगम स्टार्ट करतना सडन हांसलें म्हळ्यार तें कंटिन्युअस जावन गर्भांत आसतना तें आयकलां तें लिजनींग स्किल आमगेलें मस्त बेसीक स्किल तातूंतल्यान आमी सुरवेक भास शिकचे तशी मदर टंग म्हणची ती आमी फादर टंग म्हूण आसवा नाही तुमच्या विंगड आसवा ना मदर टंग म्हळ्यार आवसूल लागून शिकूं काय म्हूण ना आतां म्हळ्यार इंटरनॅशनल लेवलार युनेस्कोन पुरो डेफिनेशन दिलां मस्त कन्फ्युजन करून घेत नाका आतां ते जाल्यार अशी हांसूंक येता बी फादर टंगी मदर टंग म्हळ्यार जन्मदात भाशा म्हणून जन्मदाकून उलयत पळय तें मदर टंग तें आवसूल भासय आसूं काय म्हूण ना बापसूल भासय आसूं काय म्हूण ना विंगडा भास फॉर एग्जाम्पल एक मलयाळांचो एक तमिळांचो एक वार्डीक जावन अमेरिका वचून तेगेलो चेडू इंग्लीश भाशे शिकलो ताजे मदर टंग खंयचे इंग्लीश तमिळेन येवेन अशें पुरा स्पेसिफीक आतां भास वाडील तशी पुराय असेल एक स्पेसिफीक डेफिनेशन दिवं न्ही जें मस्त कन्फ्युजन जाता म्हण आतां कोंकणी हें तुमी आयकून आसा पुरो भाशेंत पुरो विभाग आसा द्रावीड भास अनेक म्हूण खंयचे ग्रुपाक सेरोला कोंकणी भास करेक्ट कोण सांगलें इंडो आर्यन भास इंडो आर्यन तशी बर्मीस भास आसा आतां नागा पुराय ते बर्मा देश दाखून चायनीस ओरिजीन पुरो आसता आतां हें कोंकणी तुमगेले अंदाज प्रकार कितले पोरनेस पुरो चेडूणे संस्कृत आवडटास की ताजी मग गिरगी खंयची पोरणी भास संस्कृत वय ताजे नंतर कसं जालें संस्कृत विंगड कसो एक स्टेज आयला की इंडियन लँग्वेज हिस्ट्रीक आमी ओल्ड इंडियन मिडल इंडियन आनी मॉडर्न म्हूण 3 स्टेज केला आतां आमी कोंकणी गुजराती मराठी बेंगाली हे पुराय मॉडर्न लँग्वेजीस आनी ओल्ड इंडियन लँग्वेजीस संस्कृत येता ताजे मध्येची कसली स्थिती कोणें सांगता जी कोंकणी आनी संस्कृता गॅप हिंदी आमगेले वरी आत्तां येयलें मॉडर्न मराठी आमगेले मॉडर्न लँग्वेज प्राकृत म्हणून आयकलां तुमी प्राकृत तें इंडियांत बारी एक्सपोजर मेळना तिले एक स्टेज भाशेचे प्राकृत संस्कृता वटूच प्राकृत आशिल्लें
संस्कृत बरोच भास आशिल्ली, उलयनाशिल्लें. आज काही पळय संभाशण, संस्कृत संभाशण पुरो प्रचार करून पळयता आमी. कित्याक म्हळ्यार ताका उल्लोची संस्कृती संस्कृतांत संस्कृत भाशे ना आशिल्ली. उल्लोचे खातीर कशें केल्लें मनशालें जीब ಸ್ವಲ್ಪ फ्री वचूं नव्हे. आतां सर्प आहा म्हणलें सरप म्हणलें, मृत्तिका म्हणलें माती म्हणलें. अशें सुमार हे रकार खंयचे पुरो कश्ट जाता पळय तें पुरो सुलभ करताची. तशी प्राकृत उपजलें. प्राकृतांत बारी लायक करून उलोवचें येतालें. संस्कृतांत इतले कश्ट मस्त. तुमी विष्णू सहस्त्रनाम पळयल्यार कितले संदी एक कडेन 10-12 जॉयंट केला. त्या खातीर वाजूचे खातीर कश्ट आसा. अशी प्राकृत जालें. प्राकृत कितले आशिल्ले भास अंदाज आसा कोणाक? 27 भास आशिल्ली. 27 प्राकृत भास आशिल्ली. विंगड कडेन ते सूरसेनाले सौरसेनी जालें आनी मगधांतू मागधी येयले. अशें पुरा विंगड कडेन पाळी भास एक सायडाक आयली. हें पुराय कितलीं शतमान थंय आशिल्लें. मागीर तांकां अपभ्रंश जावन मराठी कोंकणी चड उणें एक कालार आयले. कोंकणी म्हणलें शब्द कितले खंयच्या शतमानांत आमकां मेळटा कोणाक आयकल्या तुमी? खंयच्या शतमाना नंतर कोंकणी शब्द कोंकणा जेव्हा कोंकणी चड उणें 7-8 शतमाना नंतरची. ताजे फुडें एक वैदिक उपभास आशिल्ले. हांव तावळे सांगिल्ले वरी सरस्वती न्हंयचे तटेर संस्कृत भास उलयताली. ब्रह्मावर्त म्हण आशिल्लें. तांणी ಸ್ವಲ್ಪ ते सडल करून उच्चार करचे ते वैदिक उपभास जाल्ले. आज कोंकणींत तांतूल शब्द आसा कोंकणी भितर. ते डायरेक्ट लिंक ना जाल्यार इनडायरेक्ट जावन लिंक आसा आमकां सरस्वती न्हंयचे सारस्वत आनी ब्रह्मावर्त आर्यावर्त असल पुराय आसा. थंय दाखून मायग्रेशन स्टार्ट जालें. आतां ते हांगा आशिल्ले राजस्थान एरियांत चड उडे देली हे आमगेले सरस्वती न्हंय आशिल्लें. थंय दाखून थोडेची काश्मीरा गेल्ली म्हणटाची. थोडेचे बंगाली सायड गेलेले त्यांनी गौड देशा. गौड म्हणल्यार ते गोड बेळूचे कोब्ब बेळूचे जागेचे म्हणून तशें म्हणटाची. आनी मागीर पंचगौडा म्हणून विंगड थंय एक 5 सारस्वता भितर ब्राह्मणचे भितर हें जाल्लें. तशीच हांगा पंचद्राविडर म्हणून हांगा दक्षिण भारतांत जाल्ले. आनी थोडे लोक हांगा गेल्ले कृष्णाले द्वारका दाखून हांगा येयले दोरके अशें जाल्लें म्हूण एक अनेक हें आसा. जाल्यार विजयनगरा कालांत एकलो नारायण पैकी कोण आशिल्लो तो ओरिजिनली काश्मीराचो म्हणून ते तांणी सोदून काडला. अशी तो मंत्री जावन आशिल्लो. विजयनगर कालांत आमगेले दोरके मस्त जेन जबाबदारी स्थानार आशिल्ली. ताका पुरा हें मेळ्ळां खंयचे शिला केत्तनीत पुरा प्रूफ आसता ताका. तशें अशें एक आमगेलें ओड आमी गौड देशा गेलेले. थंय दाखून परशुरामान सृश्टी केलेले कोंकण म्हळ्यार आयचे गोंया दाखून हांगा थंय ह्या प्रदेशा आमी आयले. हे चड उणें 6-7 शतमानाचे अंदाजेर म्हणून म्हणटा आसाची. आनी ताजे नंतर आमी कितलीं रायाले गोंया भितर आसतना कितलीं रायान आडळीत केले. तांतू अन्नी आशिल्ले बहुमनी सुलतान मुस्लिम्स तांगेले पुरा हे पर्शियन तेदना पुरा हाजेर शिप्पार व्यार आशिल्लो. पर्शियन भास पुरा मिक्स जाल्ले कोंकणी भितर. आज आमी उलोवचे भाशेंत पर्शियन भास शब्द सुमार उणेंच पुरो. आनी थोडे मागीर पोर्चुगीज येवचे फुडें आमी एकडे आयली.
त्या खातीर आमगेले मूल भास आसा उपभाशेंतू मूल उपभाशा आमगेले आसा प्यूर चेडूण वरलेल्यांत पुरो आजी तावळतांनी उलयले गोंयचे भाशेंतू चड पोर्चुगल आसा आनी इंग्लीश प्रभावाचें व्याकरण आसा एक कसं केलं म्हळ्यार त्यांनी आईल कुडले पोर्चुगल हें साम्राज्य आरंभ जाल्ली कुडले ताणें कोंकणी बॅन केलें कोणेंय कोंकणी उलोवचें तांकां पनिशमेंटान दिलें तशी कोंकणी चेडून मेल्ली बरीच एक भास एक शतमान जो ते बंद पडला रे मागीर ते वपास उठयतना ती विंगड भास जावन उठयला तशी विंगड भास जावन उठायली भास गोंयांत आसा तांतू आतां आमी पळया एक बूक 10 बूक म्हणटाचे 10 बुकां म्हणचे म्हळ्यार प्लुरल आमकां तितलें आमी पर्टिक्युलर नाची कन्नडांतूय तशी हत्तू दोसे कोडी म्हणटा अशें दोसेಗಳನ್ನು कोडी म्हणत कम्युनिकेशन म्हणटा ना न्हय तशी आत्तां तुमी तावळी उलयले भास पळय क्रिश्चन बोलींत तें आसा गोंयचे बोलींत आसा पण आतां इंग्लिशा प्रभाव इंग्लिशान तुमी प्लुरल उलयन जाल्यार व्हड अपराध जाता 2 बूक म्हळ्यार तुमकां कांय गोत्ता म्हण 2 बुक्स म्हण तशे हे भाशेक एक संस्कृती असल पुरो आसता आतां आमगेले ही भास प्यूर कशी तांचो प्राकृताचे प्रभाव कितले आसा असल येद्दोळता आमी चेडून 85 वर्स जाल्ले हांगा येवन आमी आमगेले भाशेचें कसलें अध्ययन केलें ना आतां विश्व कोंकणी केंद्र आश्रयार तसले जातस आमगेले भाशेचें संपूर्ण एक ताजें स्ट्रक्चर कंप्लीट फोनेटिक्स फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी आमकां म्हळ्यार आतां आमगेलें अन्नालें अज्जल कालार पुरो भास कशी आशिल्ली म्हणून आमकां गोत्तू ना गेलें तें रेकॉर्ड ना डॉक्युमेंटेशन जायना आतां हांगा जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्रान विंगड बोलीच पुरो केला कोरनासलें आमगेले भाशेची करनाशी आमची गेले भाशेची आतां आमी तें करता आसाची आतां आमी त्या दाखयले डिक्शनरींत चेडून 25,000 शब्द आसा 25,000 आमकां कितले गोत्ता आसा पुरो तुमकां गोत्ता अशी वॉकॅब्युलरी लिस्ट केल्यार कितले आसत कश्टार 200-300 तितले आमगेलें श्रिंक जावन गेला भास अशीच आमी भास वाडोवच्याक विंगड रितीरी प्रयत्न करूं आतां हें हांगा राबोया आतां विशय विंगड तावळ्या सांगला स्वल्प हांगा आमी रिसर्च वर्क करता आसा म्हणून तांतू एक 2 वर्स ताकून हें काम जाता आसा कितली की 1000 शब्द आमी कलेक्ट केला आतां तुमगेला उलयला तशीची तशें जाल्यार एक वरदी आमी 3 म्हयने फुडें बिडगड केला आज अन्नेक वरदी आतां तुमकां दाखयता आसा हें मॉर्फोलॉजी म्हळ्यार पदरचना कशी जाता म्हूण कोंकणींत तुमी थोडे पळयला अशें जाल्यार पदरचने पळयतना कोंकणींत वॉकॅब्युलरी जावक्क जाल्ली आसा आनी कोंकणींत आमी हांगा कुडमी भाशेचें हें केलां तांणी ओयता म्हणटाची आनी येयलो असल पुरा स्वराक हें स्वर आसता न्हय आतां आमकां अ आ इ उ तितले वता आसता न्हय तांचो 17 स्वराक्षरां कुडमी भाशेंत आसा आमी लेखचे तांणी ट्रायबल लँग्वेज तशीची नागा भाशा अस्साम बॉर्डर थंय पुरा अशे सगळे हें ट्रायबल भाशेंत अशी मोडी जातना जीब इंगड मनेर गुंता आमी लेखिला आमी पुराय तशी उलयनाची म्हणून कडेर आश्चर्य म्हळ्यार
आम्ही उलोवचे भाशेंतूय तितलेच जीब परतच आतां पळय तेर आसता तेल दोनी बरयतना कशें बरयता तुमी ते म्हणून बरयता न्हू तोरी ताजे सार केले गेले तोय हें जालें तोरी तोय असल अक्षर आख्खा आमगेला लिपिना ताका इंटरनॅशनल फॉनेटीक कोड म्हणून IPA तें घालून बरोवप हे बुकांत तशें जाल्यार कंप्लीट हें म्हळ्यार अमेरिकाच्यान इंग्लीश वाजू येता आतां तुमी वत कशें बरयता वत व आनी त बरयता न्हय विंगड भाशेची कशी वता वत म्हणटा वता घर म्हण बरें घर म्हण ताणें आमी सांगची तशी बरोवंक येयला रे IPA उपयोग केल्यार जाता तेन्ना फ्रांसात जेवा इटलीत जेवा आमगेल हें IPA वाजयता तो आमी सांगिल्ले वरी वाजयता कळ्ळें तसो एक प्रयत्न जाल्ला काय ते की स्ट्रोक हे IPA बरयतना 1,00,000 चड की स्ट्रोक जाल्ला तो ऑलरेडी हांव केलेलो कामांत तो आनी कितकी हजार वर्ड्स आसा आनी आमी आतां हागे ऑनलायनार पुराय विंगड युनिवर्सिटीचे हाजेरी आमी हें घालताची ओपन एक्सेस आतां आमगेल्या भाशेंत तुमी 100 चॅट GPT वचून प्रयत्न करा 100 तुमी नावून घाला म्हळ्यार एक 10-20 आसता मागीर पुराय विंगड भाशेचे तांडून घालता म्हळ्यार आमगेले आनी तो बिग डेटा तितली ना आमगेले कॉर्पस क्रिएट जाय त्या खातीर तुमी पुराय आनी मुखार काम करका तुमी बरयले कसलेय विशय कोंकणी करून घालका ते शिकल्यार आमगेले कॉर्पस वाडटा आनी चॅट GPT जेवा खंयचेय जेवा आतांचे AI टॅक्नीक सक्सेस जावं जाल्यार आमगेले कॉर्पस चड जावं त्या एक प्रयत्नारी आमी हें करता आसाची आतां ह्या दोनीचे वॉल्यूम हांव विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले नंदगोपाल शेणै मामाक हांव हें समर्पण करता आसा आमगेली भास विश्व कोंकणी केंद्राचे कार्यदर्शी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी काण घेताची आज कसन म्हळ्यार आमगेले ह्या कार्यावळ चर्च वळारीची आमगेले कुळार म्हळ्यार खंयच्या कुळार म्हणटाची आमलगांव कळ्ळें आमगेले कुळार कोंकणी लोकल कुळार म्हळ्यार गोंय हय बाय हां गोंय उपजलेलो जागो गोंयाचे गोवा कोंकणी अकादमी म्हूण आसा गोंय सरकारान मांडून हाडलेली एक कोंकणी खातीर काम करची एक संस्था आसा ताका ह्या संस्थेक एक प्रमुख संस्था तो सगळ्याची कोंकणी उलयतले गांवांत लोकांक तांगेले वयर एक तांकां एक ताजे वयर एक हतोट आसा कित्याक म्हळ्यार कोंकणी शिकोवची कशी हें पुरो तांणी काम करची एक व्हड संस्था ताका नवोची अध्यक्ष जावन गोंय सरकारान नेमणूक केला ते कोण म्हळ्यार भोवमानस्त पूर्णानंद च्यारी बाब तुमकां सगळ्यां तर्फेन तुमकां हांव येवकार मागता आनी दय करून हांगा येवन बसका शिक्षक प्रोफेसर तांणी कॉलेजां भितर शिकोवचे आनी कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हळ्यार उलोवचें मात न्हय वाचूंक बरोवचें येवका हें तांगेलें काम सगळे कोंकणी समाजाक कोंकणी वाचप बरोवप अशें शिकोवच्याक आज तांकां नवीची स्थान गोंय सरकारान दिलें आसा तुमकां सगळ्या तर्फेन आमगेल्या मंगळूरकारा तर्फेन विश्व कोंकणी तर्फेन सगळ्या तर्फेन तांकां परबी पेटयता अभिनंदन सांगता आनी तांगेले सांगात आमी सगळीं आसात तांचे हे तुमचे 3 की 5 वर्साचे तुमचे 5 वर्साचे 3 वर्साचे ते 3 वर्सां मात न्हय आनी तुमचे जीव मान सगळे कोंकणी कितले काम करता तुमी तुमचे ओटामी आसात अशें सांगून हांव तुमकां एक येवकार मागता आनी आमगेले अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणै हांणी मुखार येवन तांकां एक सन्मान करता तांणी गोंयांतसून आयल्याची खूब काम आशिल्लें तांकां जाल्यार तांणी एक अर्द तास समय घेवन आमगे लोकांक मेळ्ळ्याची आमकां भारी संतोशी आनी खुशी
आम्ही गोंयांत कोण एक ह्या दक्षिण भागा येवन एक 350 वर्सां काही पशी चड जाल्लें म्हूण सांगून इतिहास सांगता. म्हणटना एक 15 पिळी जाल्ले आम्ही हे 15 की 16 पिळीचे जन जाल्यार आजीकय इतले वर्स नंतर एक 400 किलोमिटर एकडे आयल्यार आमकां गोंय म्हळ्यार आस पळय आंगाक कांटो पुरो एक जुम्म जाता. कसं लायक आमगेले ते रक्तांतूची गोंयाचे ते मातये परंबळू ते आमगेले देव आशिल्ले कुलदेवांगेले ते पुरो संस्कृती आजीकय आमगेले 350 वर्सां फुडें कितलो आसा तितलो अभिमान आसा. आनी तुमकां गोत अशा पुरो हें सायन्सान तुलें आमी दक्षिणा आसाची तुमी थोडे नॉर्थाक आसाची दक्षिणाक आनी उत्तराक एक मॅग्नेटीक फील्ड आसा बुंयक म्हूण सांगून आसा तेची मॅग्नेटीक फील्ड आज तुमी कोंकणीक गोंया मात्र सीमीत न्हय एकाडेमी जाता तरी तुमी गोवा कोंकणी एकाडेमीचे अध्यक्ष जाल्ले म्हळ्यार सगळेची पुराय एक गोंयचे मात्र न्हय पुरा कडेचे कोंकणीक तुमी एक कॅर घेवका आनी सर्वांक एक तुमी उत्तेजन एनकरेज करका म्हूण सांगून ह्या संदर्भार सांगता. आनी देव तुमकां बरें करून तुमगेलकारान मस्त कोंकणीचें काम आनी येवच्या दिसांत आमी नेटवर्कींग करून आनी चड करून कार्यक्रम करया म्हूण हांव आशेता. नमस्कार. आमची गोंयची कोंकणी भास आनी हांव नकळो हांव जें कितें उलयतां तें तुमच्या मनांत कितलें वेता म्हाका खबर ना पूण हांव उलयतां. हांव बेजिकली 24 आवर युथा मदीं आसता. हांव बीइंग अ प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर आनी गोंयांत आमी कोंकणी मायेची सेवा करपा खातीर हांवें 16 वर्सां फाटीं एक कॉन्सेप्ट गोंयांत हाडलो. एक कॉन्सेप्ट गोवा यूथ फेस्टिवल. गोवा यूथ फेस्टिवल आनी ताची सुरवात कोंकणी ते एंड मेरेन कोंकणी ओन्ली कोंकणी. तुम्ही डान्स करा कोंकणी सॉंग कोंकणी इलोक्युशन एवरीथींग ड्रामा पोएट्री सगळें कोंकणी फिल्म डॉक्युमेंटेशन कोंकणी अशें करून वी हॅड स्टार्टेड विथ 5000 youth फ्रॉम गोवा. ऑफकोर्स आमची पेरंट बॉडी आसा गोंयांत कोंकणी भाशा मंडळ. त्या कोंकणी भाशा मंडळाचो हांव प्रेजिडेंट जाला सेक्रेटरी जाला. ज्ञानपीठ एवॉर्डी आदरणीय दामोदर मावजो प्रेजिडेंट आनी हांव सेक्रेटरी आशिल्लो तेन्ना आमी सांगातान काम केलां. आनी ताजे फुडें आमी ऑल इंडिया लेवल कोंकणी म्युजीक फेस्टिवल केलें जंय किशोरी ताई आमोणकर रेमो फेर्नांडीस लॉर्ना हे सगळे आर्टिस्ट थंय येवन परफॉर्म केले. हांव हें कित्याक सांगता कलेंतल्यान कोंकणी आनी कोंकणींतल्यान कला हो कॉन्सेप्ट आमी युथा भितर हाडलो आनी 5000 युथांतल्यान सुरू केल्लो आज युवा महोत्सव 8000 फ्रिक्वेंट गॅदरींग 2 दिसाचें आमच्या गोंयांत यूथ फेस्टिवलाच्या निमतान जाता. हांव तुमकां इनवायट करता गोंयांत जेन्ना असो महोत्सव जातलो फेस्टिवल जातलो माय युथ्स कोंकणी युथ्स तुमकां वेलकम करता आनी उलो मारता. तुमी गोंया येया. गोंयचे यूथ गोंयचे कोंकणी यूथ आनी हांगासरले कोंकणी यूथ सांगातान आमी एक व्हडलो फेस्टिवल आमच्या कोंकणी माये पासून समर्पीत करपी फेस्टिवल गोंयांत आमी घडोवया. जसो यूथ फेस्टिवल जाता तशें यूथ लिटररी फेस्टिवल जाता. ताकाय बीन कितलेशे यूथ एकठांय जाता. सो तुमकां सगळ्यांक विनंती करता यूथ आमची माय आमची आवसू आमकां जल्म दिता. खंयचेच शाळेन वचनासतना आमकां दुदांतल्यान आमच्या ओठार कोंकणी भास पेरता. ते भाशेक कोम येवन आमच्या रक्तांत आमी भास आमी वाडयता घडयता आनी आमी बी घडटा. आमी आमच्या आवयची पुजा करता आवयची सेवा करता भाशे वरवीं. मातृभाशा आवय भाशा मदर टंग कोंकणी हाचो सन्मान आमी करतात वेगवेगळे कॉन्सेप्ट आपणावन. आज आमची कोंकणी हें हार्ट आसा
आणि केरळ, कर्नाटक, मुंबई, महाराष्ट्र सगळ्याक जे कोंकणी लोक पातळ्या, विश्वांत कोंकणी लोक पातळ्या, संवसारान लोक पातळ्या, त्यो आमच्यो आर्टरीज एंड वेन्स आसा, त्यो आमच्यो रक्तवाहिन्यो आसा. जो मेरेन ह्यो रक्तवाहिन्यो आमच्यो सगळ्यो संस्था लोक एकठांय बरे भशेन फंक्शन जातले तेन्ना हार्ट मायभास कोंकणी जैतिवंत उरतली, जितिवंत उरतली. देखून सगळ्यांचो सहकार्य मागता आनी आमची भास व्हड करपा खातीर आज आमचे महापुरुश मान वडील बस्तीमाम शणैक आदरान वंदन करता, जांच्या खातीर येदी व्हडली वास्तू तयार जाल्या. संवसारांतल्या लोकांक माये मोगान हाडटा, आपलेपण दिता आनी कोंकणी व्हड करपा खातीर चैतन्य निर्माण करता, उर्बा निर्माण करता. हांव सगळ्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या सगळ्या मानेस्तांक आदरान वंदन करता. तुमी म्हाका भोवमान दिलो, कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष म्हणून म्हजो सत्कार केलो आनी सगळ्या गोंयच्या वतीन म्हाका खूब माया आनी मोग दिलो सगळ्या कोंकणी कुळाराच्या वतीन. देखून हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी थांबता. येया, कम टू गोवा, गो आ, ऐसे सिलसिला चलता रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. मातृभाषा, आवय भास, माय भास हाका फरक कितें? तीन शब्द आहेत तांकां म्हणाले. मातृभाषा, आवय भास आणि माय भास, तिनीक फरक कसा आसा? ते उलत नाही, पटक राबून सांगता. एकच, सेम नाही, सेम म्हण इंग्लिश, एकच. तर सगळ्या मातृभाषांक कोंकणी खरे 100%. 100% म्हणा कसा ना. आता ते दार चिकेची बंद कर. तू कसा म्हणचे? खंयची भाशेत शब्द तो? कन्नड. कन्नडार कशाला सांगते? बागेल तू बागेल घालचे म्हणते, बागेल काढचे, बागेल काढता हवं थंय दाखवून, बागेल काढता हवं थंय दाखवून. मागीर कसं करचे? दार कसं करचे? काढची नाही, काढलं तर येऊन बाहेर उडवका ना. तो दार उघडले, उघडचे. डोर इज ओपन्ड की रिमूव्ड? मागीर दार काढची कशी? दार घालची कशी? दार बंद करचे. आमगेल भास म्हणत तशी घालूय, दार बंद केलें. होय, तो मास्टर बसला आतमध्ये. आता तुम्ही त्यावर पुरा म्हणे 100% म्हणून. वय वय, हांव आतां एक 100 ही नोट दिल्यार तांकां कोंकणी केस म्हणून सांगता जाता की तुमकां? कोंकणी येना येता सांग. कोंकणी नो हेल्पिंग प्लीज. ना हांत भितर कितली भास आसाची, खंय आसाची वेगळी वेगळी भास, खंय बरोवन आसाची. वयर एक कडेन इंग्लीश आसा, हिंदी आसा. ना पळय, आय एम ए मेडिसीन प्रोफेसर. कितली भास ताजेरी आसताची, छापून आसताची, रुपये नोटाची. गुंडाय आनी तिनी आसो बदी आसो पळय, 2 बदी जाली, तिनी बस सोदता आसती दी. मस्त वेळ दिना हांव तुका, म्हाका लॉस वते दिता हांव कोण. कळ्ळें? ओके. मिगेल दुड्डू व्हरलो न्हय, हांव हें नोट कोण सांगता तांकां दिवचें आशिल्लें. तूं मिगेल दुड्डू व्हरलो, तुगे लॉट हांव घेता. मम्मान दिलें. तूं सांगलें म्हाका येस म्हणून. इत्या सांगेल तुवें. आतां खंय घे सांग आमकां.
दी नोट दी हंगे बघी समय ना हंग आता हां कितल्याचे पंक्ती रस्ते 8च्या नाही चूक जाल्ली ते नोट म्हाका दी गेले आनी कांय करूं जायना ते दी हां तूं बागील म्हणला हां बेगी धर ते भास खंय पळोवची म्हणून वतना तिका नाही तूं सांगता ना वेगळी भास खंय बरोवन आसा हां समावास का 100 रुपये संच पंक्तीर आसा ते कोंकणी ते नॉट तुका तागेल न्हू कशी मिगेल काही नाही आता भास भारत देशांतू 5000-6000 वर्ष तकून भास आसाची ही भास कशी आसता म्हळ्यार अवतरेय म्हळ्यार उत्तर भारतांत जल्मलेली भास आसताची आनी त्या पुरा इंडो आर्यन भास म्हणटाची इंडो आर्यन ही पुरा आमगेले रुपये नोटार आसूच पळय पयलीं देखून आसा आसामी बंगाली गुजराती हिंदी कोंकणी मराठी मागीर काश्मीरी ताय हें पर अवतरेय भास उत्तर भारतांत जल्मलेली भास दक्षिण भारतांत जल्मलेली भास पुराय इंडो द्रविडियन भास तमिळ तेलुगू कन्नड तुळू मलयाळ हें पुरा दाक्षिणात्य भाशा ह्या भाशे भितर ही भास पुरो उपजलेली मूल आसता एक संस्कृत आनी एक कोणाक गोत आसा मध्य तूं एक संस्कृत प्राकृत खंयची प्राकृत म्हणून गोत तुवें आनी एक नोट दिता हांव प्राकृत मस्त भाशा आसाची एक मात प्राकृताक कोंकणी तंत्र देखून उपजलेली म्हळ्यार कळ्ळें कशें न्हय तन देखून कशें न्हय आं तन देखून येयली उपजलेली म्हणून म्हणटा शूरसेनी प्राकृत म्हणून शूरसेनी प्राकृत शूरसेन प्रांत्यांत उलयता आशिल्लो शूरसेन ते म्हळ्यार आतां वृंदावन आसा पळय मथुरा वृंदावन ताका शूरसेन प्रांत्य म्हणटाचे आतां भास कसन जाताची मनशान सुरेख मनीस कसल भास उलयलो मदें कोणाक सांगू जाता की सुरेख कसा भास उलयलो मनीस तितले उलयलो मनीस वय बाय मागीर होगूर तागेले संस्कृताय वाडील तशीची भास छंद जावच्या सूर जाली बरी भास येवच्या सूर जाली तशी भास ओगूर जावन संस्कृताक 4,500-5,000 वर्सांचो इतिहास वेदां भितर संस्कृताक बरयला तुमकां गोत्तास शूरसेनी प्राकृत ती वय 3-3.5-4,000 वर्सांची उरल्या तांतू देखून उपजलेली कोंकणी भाशेक 1,000 वर्सांचो इतिहास आसा 1,000 वर्सांचो इतिहास शेणै गोंयबाब म्हणून कोणें आयकल्याचें ना तागेलें नांव शेणै गोंयबाब गोंयचें तागेलो फोटो दाखयला पळय 1877 to 1946 केन्ना पोर्तुगीजाले हातान भितर गोंय आशिल्लें तेन्ना कोंकणीचे लोकांक मार न्हू बिश्टा न्हू कान्ना धोर न्हू ताणें भाशेचे जागृताय हाडली आज कशी पळय म्हाका 2025 इसवेन जाल्यार तुमकां धोर न्हू कान्ना धोर न्हू शिको न्हू बॉब मार न्हू शिकोवपाक उलोवच्या मात येता भास वाचचें येना बरोवचें येना 4 शब्द बरोवचे कश्ट जाता तशी ताणें केलेलें ते शेणै गोंयबाबाल तागेलो फोटो हांगा ते वयरी कीर्ती मंदीर म्हणून आसा पळयलां की कोणी तांतू भितर तागेलो फोटो आसा ते आमी ते राबिल फोटो पळय तागेलो फोटो आसा हांगा पळया गोंय सावन भायर कोंकणीची अस्मिताय म्हळ्यार आयडेंटिटी तुमकां 5 दिसाचें हें शिबीर 3 दिसांतू टफेस्ट जालें मात पण आमी गोंयांत देखून भायर येता सांगलें आमगेले अध्यक्ष मामान आमी गोंयांत देखून आयिल्ले लोक 300, 350, 400 वर्सां जाले म्हूण आमी कोंकणी उलोवचे लोक
गोंयांत देखून भायर 15 लाख आसाचे 15 lakhs 15 लाख जाण आमी गोंयांत देखून हांगा येयले कोंकणी उलयतले तातूंत कोंकणी वाचप 15 लक्षांतू 25,000 जाणां येता वाचच्याक कोंकणी शाळेंत शिकोवच्या सुरू करून 15 वर्स जालें कोणी शिकल्याच तुमी शिकल्या तूं व्हेरी गुड कितल्या क्लास ते शिकल्या 8, 9, 10th 10th तसं 100% रिजल्ट येयला तशील तूं हां नाही तुगेलो मार्क नाही पास जालेले 96% कोंकणींत एक क्लॅप दिनाच्यो तिका एकली पुणे हांगा सांगा म्हणून खंयच स्कूल तूं हां ओ गंगोळीची गंगोळी एक राष्ट्रीय चेडूं आसाचे कोंकणी शिकतले बैस बैस पण आमी इतले प्रयत्न करता कोंकणी शिकू का तुमी कसं ना स्कूल शिकच्याक 6th to 10th स्टँडर्ड तिसरी भास दिल्यार कोंकणी थोडे तेमकां वाचच्या येता बरोवच्या येता आतां कोंकणी भितर ज्ञानपीठ मेळ्ळेलो कोण आसा रवींद्र केळेकार पयलें ज्ञानपीठ मेळ्ळें फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ कोंकणी लँग्वेज एकले ज्ञानपीठ मेळ्ळें म्हणून म्हळ्यार आमगेले भाशेचें एक श्रीमंतकाय दाखयता ते कितें श्रीमंतकाय दाखयता आनी एक स्लायड आसा पळय तांकां दाखोवं तूं एक 0.1% 0.1% कसं जालें हळशीक आमी पुराय हें करता रँक काडटाची हें CA करताची MSc करता MA करताची BCom करताची टॅक्की जाताची मागीर PhD घेताची मागीर व्हड कंपनी CEO जाताची पुरो जाता ते पुरो आशा न्हय आशाच की ना असो भरपूर आशा आसता आमगेल भास मात वाचचें येना आमगेल भास खंय आम्हाला मात्र कसं गो न्हू तशें जायना तुका अशी आम्हाला उलयच भास तितली न्हय वाचच्याक ना व्हेरी गुड कोण तें ना म्हणलें आम्हाला कशी उलयताची कसं आम्हा अशी कशाला करता म्हाका वाजू सोडी थोड्याची आवाज जपपाची तास ताजेसून लायक भास भास उलयच्या येना इत्याक येना आमी शाळेंत शिकनीची केन्ना भास शाळेंत शिकनीची येना वाचच्याक ताका प्रयत्न करूं हांव भितर खंय कोंकणी आसूं हांव शिकिल्ल्यान तूं खंयचे कोंकणी शिकयलां हांवें ना खंयचे शिकयता हांवें मेडिसीन कोंकणी शिकयता हांवें ना कितले 8-10 कंट्रीज आसा पळयला हांव पेपर प्रेजेंटेशन करून कोंकणी पेपर प्रेजेंट करून सोडता हांवें ना मागीर कशें केलें मागीर तुमगेल्या गीतला आयकून कोंकणी कशी उलयता जाता इता म्हळ्यार आमकां ध्यास जावका ध्यान जावका मोग जावका कोंकणी मोवाळ भास बिश्टान उलोवची भास कोंकणी न्ही मोवाळ भास भांगराळ भास म्हणटात भांगराळ भांगरशी ती भास वाचल्यार शिकल्यार मात्र बरी भास येता छंद भास येना इत्याक म्हळ्यार आमी वाचचिनाची वाचल्यार मात चांग भास येता हांवें वचनाशिल्लें म्हाका हांव मणिपालांतून शिकतना 1968 कितलें जालें 1968 हां तोंडार सांगा 1560 म्हणा जाय जाल्यार कृष्णदेवराय काला 1968 हां वय तुवें सांगिल्लें तूं सांगिल्लें करेक्ट गुड आमी मणिपाला शिकतना मेडिसीन शिकतना हां एक लॅब पयलें म्हाजो मामा ना डॉक्टर TMA पळय ना ताणें मेडिसिनाक जॉयन जाल्यार पुरो चेडूं पळोवचें सुरेख कोणाले आवय भास कोंकणी कळटा न्हू रेजिस्टर पळयतना आनी आमकां पुरो आपयचें शेनवार संजे आपूण कोण मणिपाला कोणी शिकतील आसा की मणिपालांत लागची गांवांत कोणें आसा MIT आसा ते गीता मंदिर म्हूण आसा एक मणिपालां तसो तें मात गोत ना तिका तें छान शिव म्हूण एक रेस्टॉरंट आसा तें गोत आसा त्या गीता मंदिराक डॉक्टर माधव पै आमकां आपोवन वेरे तुमी कोंकणी शिकू का वाचू का बरोवं का हांव सांगलें माधव माम कोंकणीक लिपी खंयची लिपी ना न्हय कसलो उलयत रे
हें पुरो आमगेल्या लोकांक सांगचें हें भासी हांवें तेंच केलें कोंकणी देवनागरी लिपीर बरोवची कोण सांगिल्लें तर डॉक्टर माधव पै ताणें तेन्ना शिकयलें आनी तुजो कोण वचचें 50 वर्स प्राय नंतर हांव वाचचें शिकलो 50 इयर्स एज नंतर 3 पुस्तक बरयलां कोंकणीन आमगेल भास वाचल्यार शिकल्यार तुमकां काय म्हणल्यार तुमी शाळेन शिकना ती एकली शिकिली ही पुरा कोंकणीची परब तुमी पुरा पळयल्या की ना की ताणें गोंया आपयलां न्हू तुमकां गोंया वचा हें पुरा पळोवचें मेळटा पळय धालो कळ्ळें शिगमो हांव सांगलें पळय तुका शिगमो म्हणून पळय दिवजो फुगडी जागोर जागोर म्हळ्यार कळटा न्हू रात पडले पळय खेळ आनी आसता तशें चंद परब आसाचे ते मात्यारी ते दिवी दोन पळय विश्व तुमगे घरकाड पुरो तुमकां हें टी व्ही पुरो नाल्यार कशें आसता मोबायलारय आसा हें ओपन करा कसं यूट्यूब आनी विश्व कोंकणी केंद्र म्हणून घाला कितलें लायक येता पळय हें नृत्य केलें दिसता कितलें चंद नृत्य म्हणल्यार तुमकां पिशें धरतलें तें पळयल्यार तितलें चंद हें पुरो आमगेलें कोंकणी संस्कृतायेचें हें आमी पळोवका तेवळ मात आमकां समजता हां हें कसलें कल म्हणून सांगल्यार तुमी हुशार वन ऑफ द बेस्ट कावी कला खंय आसा खंय पळोवचें मेळटा तें कोणाल गांव आसा आं कुमटा वय होन्नावर कुमटा कितलीं गांवां आसा सादारण कितले वर्स जाले कावी कलेक 800 वर्स जाले हें 500 वर्स फुडलीं ते मंदिराचें हें पळय गोपुर तें एक स्टँडर्ड कोंकणी वास्तू म्हळ्यार कळ्ळें आर्किटेक्चर म्हळ्यार आमगेली भास मात न्हय आमगेली संस्कृताय कितली व्हड आसा अशें म्हण दाखयलें चड आमकां दोग जाणांक दिवन आमी मुखार सरया